माझें नांव संजय नायक. हे आमच्या माटोळी पे आसा हितून आमी एक संत गोरा कुंभाराची प्रतिकृती तयार केल्या. हेच्या खातीर आमकां एका तयार करपाक 2-3 दीस लागले. हेकाचो जो आमी वापर केला ते म्हणल्यार एक बाजरीची कणसां आसा भितर, जे आंग तयार केलां तेजें. तेजे नंतर शेलो तयार केला, ती कांगलां यूज केला तेका आमी. तशेंच जे पुडवें आसा तेका जी आमी ती कुड्डुकेची भाजी आसा पळय तेका फुलां येता तेजो आमी वापर केला थंय. तशेंच कांगूचे तांदूळ तेची कणसां आसा पळय तेची आमी तेची भोंयो तयार केल्या. जावं त्यो मिशो बी आसता पळय त्यो सकयल आमी चिकोल दाखयला. तेच्या खातीर आमी गोरख चिंच हेचो वापर केला. तशेंच हातींच्यो चिपळ्यो आसा तेच्या खातीर आमी जिबली जी ती शांग आसा तिजो वापर केल्लो आसा. अशें करून हो जो संत गोरा कुंभार हो तयार केला आनी तेका घट्ट प्रत्येक पावस दोर आसा तेच्या खातीर ते केवणीचे दोर यूज केल्या. सो एकंदर हो कॉन्सेप्ट तुम्ही खंय पळयल्लो पयलीं काय तुमच्याच लक्षान येवन तुम्ही केला असो? एक चित्र तयार आशिल्लें आमचे कडेन ते पळोवन आमकां ती आयडिया येयली कशें करपाचो म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.